काळसा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळसा धन्य तुका भेटयता ओविस्तानांत आमकां नवें रक्षण केलाय पवित्र सभेंत आमकां नवें मेसाव दिलाय तुज्या उपकाराक करगां पाठयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कत्रेकता जिणेंत तुज्या आमी भाग घेता सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळसा धन्य तुका भेटयता. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या आयताराच्या देस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकाळ असो 28 आयतार आज आमी आचरण करता आसतना एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार कर्गसान मिस्पिडेता मेरी डिसोजा रुजाय वाडो देवादेन लुईस आनी सेवरीन सेरावांच्या आत्म्या मिस्पिता फिलिप नेरी सेराव आनी कुटाम आयसी कॉलनी बोरवली मुंबई देवादेन लीन आनी रायमंड सेरावांच्या आत्म्या मिस्पिता फिलिप नेरी सेरावो आनी कुटाम आयसी कॉलनी बोरवली मुंबई तशेंच अर्गासान जल्म दिसा संदर्भार देवा अर्गासान मिस्पिडेता रोलिन मस्करेनस मंत्री मायवडो तांचेर देवा सोद मागया आमी समेस्त बसोद मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आस कडून तांचे बसोद ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज सद्याकाळाचो 28 आयतार संभ्रमूंक एकूटाम जावन ह्या पवित्र वेदी भोंवती आमी एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती आमकां उपकारी मनान आमच्या जिवितांत देवान केल्ली असर्यां वंकाणूक उलो दिता. आमच्या जिवितांत सदांच देवा थंय आनी पेल्या थंय उपकारी मनाचे जावं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मगळ भाव भयणीनो देव आमचे ती जायतीं बरीं कामां करता जायतो आशिर्वाद आमकां लाभता. दिसपट्ट्या जिवितांत जेजू आमचो आदार आनी कृपा पण जेजून केल्लें बरेंपण थोडेपण विसरता हांव कार्य हें जालें वयस मेलो अशें चिंतप आमचें आनी तें खंडी सारकें न्ही. देवान केल्ल्या बरेपणाक आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. सुमेन केल्ल्या बरेपणाक सुम्याक आमी अर्गां दिवंक जाय. निरंतर ताची स्तुती करूंक जाय म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या उतरा घाल जिवंक देवाचो आदार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक बरो आमी दोळे दांपी आमच्या अर्द्याचें दवरया. सुम्या जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण केल्लें आसा ताचो उडास काडया. सुम्या जेजू तुवें आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण केल्लें आसाय. वेळा काळार सरी जावन तुवें आमकां सर अवघडांतले अपायांतले अनुवारांतले निवारलेले आसाय. त्या पासून तुका आमी अर्गां दिवंक ना. तुजी उपकार आमी आठवंक ना. ह्या मुखांतर तुका दूख दिलां. पश्चातापून बक्षाने मोगोवन म्हणटा हांव सुम्या दया दाखय सुम्या आमची काकूट कर. दया दाखय सुम्या आमची काकूट कर. मगळ सुम्या वेळा काळा सरी जावन विविध मनशां मुखांतर आमकां कुमकेचो हात जावन तूं आयिल्लो आसाय. आमच्या रडण्या रुदनाच्या वेळार बसोवन पटोवंक आमच्या कश्टाकांताच्या वेळार आदार दिवंक जायत्या मनशांनी तुज्या मारिफात आमकां कुमक केल्लें आसा. पूण तांकांय आमी रूपकारपण दाखोवंक विसरल्या. आमी स्वार्थी जाल्या मुखांतर तुका आनी तांकां दूख दिल्लें आसा. सुम्या पश्चातापूण बक्षाने मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय क्रिस्ता
आमची काकूळट कर. दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. मुगळ सुमया दिसपट्टे आमच्या जिवितांत आमी हेरांक व तुका उपकार आठोवंक सुकल्या. आमी आमच्या विशयान चिंतलां हेरां विशयान चिंतूंक ना. केल्ल्या बरेपणाक आमी अर्गां पाठोवंक ना. ह्या मुखांतर सुमया आमी तुका दूख दिलां, पेल्याकय दूख दिलां. पश्चातापोवन बगसने मोगोर म्हणटा हांव, दया दाखय सुमया आमची काकूळट कर. दया दाखय सुमया आमची काकूळट कर. भगवान देवाची काकूळट आमी सोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा गुंजली आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता. आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या संगाती देवाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एक घडी परतोडे आमी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर एरद्यां खातीर मागया. सोम्यान आमचे देव दिल्या सर्व बरेपणाच्या आशिर्वादा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुका मानता तसल्यो स्कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ सिरिया सुकोटकार नामान जॉर्दनान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे 7 पावटी न्हंयेन बुडलो. ताचे आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा बरी जाले आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावून ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वीचेर इस्रायेलां शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. दया करून तुज्या सेवकाची ही काणीक स्विकार कर. एलिशान जाप दिली, हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सपूत हांव कांय स्विकार करचो ना. नामानान ताका आग्रो केलो पूण ताणें ती इन्कार केली. नामानान म्हळें, तूं ती स्विकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 कसरांचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकाक परवडगी दी. कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना.
देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार आपले सडवून सर्वेस पोरान कळी केल्या जनांगावची आपली सडवण सर्वेस पोरां कळी केल्या सर्वेस पोराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणे केल्या तुवें चित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैताने आपणायला जनांगावची आपली सडवण सर्वेस पोरां कळी केल्या सर्वेस पोरान आपली सडवण कळीत केल्या जनांगाहुजीर आपली नितणे उगडल्या इस्रायेलाच्या गरण्यातय ताका असलेल्या विश्वासी मोगासोत ताणे वखदास काढला जनांगावची आपली सडवण सर्वेस पोरां कळी केल्या जनांगावची आपली सडवण सर्वेस पोरां कळी केल्या सांत पावलोन तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भोवमोगाच्या पुता मेल्ल्यांतलो उठयल्लो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हणो उगडास कर ही हांव प्रगट करता ती सुवार्ता हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात बंदी सडेन सयत हांवें रावचें पडटा पूण देवाचें उतर संकळींनी बांदूंक जायना देखून हांव सोंसता ते सगळे देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसता जेजू क्रिस्तांतय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बरोबर तांणी सस्तीक महिमा जोडच्याक हे हांव सोंसता ही सगळी निजायकी सारकी आमी ताचे सवय मेल्याव जाल्यार ताचे सवय जियेत येयल्या अखेर पर्यंत ती रावूं जाल्यार ताचे सवय रजवट करतले हांव आमी ताका ना करूं जाल्यार तोय आमकां ना करतलो आमी बेविश्वासी जाल्यार तोय विश्वासी रावतलो कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 सर्व गणितांनी देवाकर गांदिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटान असलेल्या तुमचे तावन हिंस देव विसरता हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू जेरुसलेमाक वचूंक म्हूण समारी आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लक्षिलान समकतलो तो एक हळ्ळेन तरीकताना दाजन कोडकार ताका मेळोवंक आयले पयस रावन व्हडल्या तळ्यान बोब्बान ते म्हणाले जेजू मेस्त्री
आमची काकूळट करी. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळांत थंयसर पडोवन ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामारियाकार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परग्यावा शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी वाट धर चल, तुज्या वावरतान तुका बरो केलो. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेच्या पयल्या वचपांत आनी ह्याच्या सुवार्थेंत कोडाच्या पिडे विशांत आमी आयकता. कोड लागलेली पिडा कोडकारांची. कोणी म्हणी कोड लागलेल्या मनशांक पळयलां की 2 तोरांचें कोड आसा. ही दोनी कोडाची पिडा कातीची पिडा. एक दोवें कोड म्हणटात, कळ्ळें की? दोवें कोड म्हळ्यार आंगार कात दोवी सावन बदलची. तो काळो आसल्यार ती सगळी कात दोवी जाता आनी ती विस्तार 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 सगळ्या कुडीक ती वेता आनी सगळो मनीस तो दोव्या कातीन बदलता. ती एक दोवें कोड म्हणटात. आनी एक आसा कात वा कूड कुसची. कूड कुसची ती कोड तें आतांच्या पांयाच्या नाक्षेतान सुरू जावन हळटार हळटार तें कुडीच्या वयर वयर वेता आनी ती कूड कुसोन कुसोन करगता आनी ह्या कुडयेक घाण पडटा. किडे पडटात जर तर ती कूड सारकी नितळ करन गायी नितळ करना, ताची शस्त्रां करना जाल्यार तो मनीस त्या पिडेन वळवळून मरता. कोडाच्या पिडेच्या मनशान तुमी पळयलां की कोणी म्हणी कितल्या जाणांनी पळयलां? कोडकारांक एकली मात्र आसली. कोणाक पळयलां की? 2 जाणां मात पळयलां. कोडाच्या पिडेच्या मनशांक आमी जायते फावटी पळयलें आसा जावंक पुरो, पूण हांवें पळयलां ल्हान आसतना आत्तूर फिरगेचेक पेस्ताक येता आसतना दुपदगट्टे थंय तावन इगरेच्या गेटी पर्यंत मार्गा देगेर तिसिनिसीन टारपालां घालन त्या टारपालाचेर जायत्या कोडकारांक न्हीद येताले. तांचे हात पांय पुरा कुसून गेल्ले आसले. काही थोडे बँडेज घाल्ले आसले, काही थोडे बँडेज घाल्ले नातल्ले. उदारें पडोवन त्या वतांत अम्मा 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 म्हणून बोब मारना आसले. तुमी पळयलां की नांगी, पूण हांवें पळयलां. आनी म्हज्या हातांत तवळच्या कालार 20 पयशे गी 4 आण्यांगी मुठ मारून वच्चे आसले आनी सगळ्यांक उडोवन येचे आसले. रिक्षार वचूंक जायनातलें, चलोन वेचे आसले आमी. आनी रिक्षार वेचे पयशे मागीर म्हणटाली, रिक्षार वेचे पयशे बाबा ते कोडकारांक घाल, कितें चलोन वच. जिविताचे कश्ट तुका कळटले, जिविताचे समस्ये तूं समजोंक शकतलोय देखून चलोन वच म्हणटाली माई. आनी म्हजी माई म्हजे सांगाता सडा वत फेस्ताक येवंक ना, म्हजो आन म्हाका आपोवन उरतालो आनी ताजे सांगाता हांव येतालो. आनी आतांत मोठ धरून दादा पयशे गी 20 पयशे गी, ते 20 पयशे 10 पयशे आसले आनी ते घालून वेताले हांव आमी. तुमी पळयलां की ना गी, आतां तुमकां उडास आयलो जावंक बरो, पूण पळोवना जाल्यार इतलें लागीं आसून गुंतना म्हाका. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ही कोडाची पिडा देखून कोडाची पिडा पळया. तवळच्या काळार आमी ल्हान आसल्या काळार भिरांकूळ आसली,
ताच्या फुडें कितली भिरांकूळ जायनाका जायत, कितले भिरांकूळ जायनाका जायत. कोडकारांचीच आवय म्हणून वाडलेली कोण कोलकाताची बागेवन तेरेज आसा, मदर तेरेजा म्हणटा हांव. कोडकारांची आवय म्हणटात ताका, कोडकारांची आवय. कित्याक ह्या कोडाच्या पिडेन कश्ट दिल्या. सुमार 100 वर्सां फुडें न्ही, 200 वर्सां फुडें न्ही, फकत 50 वर्सां फुडें, 50 वर्सां फुडें ह्याच मदर तेरेजान कोलकाताच्या त्या राज्य बिदींत पडलेल्या कोडकारांक उखलून व्हरून हांतुळणार न्हिदोवन तांची सेवा साकरी करन, खुद्द हातांनी गाय नितळ करन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तांची चिकित्सा केल्ली आसा. देखून कोडकाराची आवय बागेवन तेरेज जाली. ते मात्र न्ही, तिणें सगळ्या संवसारांत, सगळ्या भारतांत कोडकारांचे आश्रय उगडले. आश्रय कोडयाळांत तिचो आसरो आसा पळणीरंत, आनी थंय कोडकारांची चेसूसा जाता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, कांगनाडी फादर मोल्ला सासपुत्र आसा, थंयसर लेप्रेसी वार्ड म्हण आसा. कोडकारांची पिडेचे एक वार्ड म्हण आसा, लेप्रेसी वार्ड. तुमी गेल्यार तुगे नांगोत ना म्हाका. 2003 इसवेंत हांव बिदर गेल्ल्या वेळार उमनाबाद तालुक्याच्या जलसंगी सेंटरांत थंयसर एक कोडकाराचे आसरो आसलो, कोडकाराचो आसरो. आनी ह्या कोडकारांच्या आसऱ्याच्या त्या घरांत थंयसर हांवें सेवा दिल्ली आसा. तांचे केस काडूंक, तांचे गायी ऑइंटमेंट घालून बांदूंक, नितळ करूंक, कापसान ते नितळ करूंक, कांय थोड्यांची 1 बोट 2 बोटां आसलेलीं ताच्यो नाक्षो काडूंक, तांचे केस कातरूंक, तांची चिकित्सा करूंक हांवें लगभग 2 म्हयने थंयसर सेवा दिल्ली आसा कोडकाराच्या पिडेक. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ही कोडकाराची पिडा भिरांकूळ पिडा. आतां ती पिडा दिसून येना. कित्याक म्हळ्यार आतां वॅक्सिनेशन घालतात पयलेच भुरग्यांक, ल्हानपणारच वॅक्सिनेशन आसा. पोलियो ड्रॉप, कोडकाराचे ड्रॉप पुरा भुरग्यांक, आनी एक स्त्री गर्भेस्त आसतनाच तसले ड्रॉप्स घालतात. जाल्ल्यान ही पिडा चड दिसून येना. थवळच्या काळार असलें वखदां नासलीं, देखून ही पिडा मारेकार जावन आसली आनी जायत्यांक ही पिडा लागताली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ही पिडा लागल्या उपरांत कितें जाता, ही पिडा लागल्या उपरांत ही पिडा बदलची पिडा, कातीची पिडा एकल्या बदलची. जर तर कोडाचो मनीस ताचें आंग तुका लागलें, ताची वस्तूर तुवें गेलें जाल्यार ती कोडाची पिडा तुका बदलची आसा. देखून कितें जाता ह्या मनशाक पयस दवरताले. कोरोना पिडा आयली 2019-2020 कोरोना पिडा आयली न्ही. ही कोरोना पिडा आयलेल्या वेळार बी कूल, सो आय कॅन ऑल्सो बी कूल. तूं तेच उडल्यार म्हाकाय उडोवचें पडटा. काय म्हणालो कोरोना पिडा 2019-20 इसवेंत कोरोना पिडा आसली. आनी ह्या कोरोना पिडे वेळार पळया, कोरोना पिडेच्या भिरांतीन आकांतांत आमच्याच कुटुंबाच्या सद्यांक आमी क्वॉरंटायनान दवरतल्या. परगांवांत येवचो आसलो आसा जाल्यार, आयिल्लो आसा जाल्यार दयकन येनाका साहेब घरा येनाका. खंय म्हणी शेड्डांत राव, खंय म्हणी कोणयाच्या घरा रीग मेळनातली न्ही. पयलें परगांवांत आयलो म्हणटाना रापाक ताच्या घरा भरून भरताले. काल हाडलां चॉकलेट हाडलां की बदाम हाडलें, पिस्ता हाडलें की बाटली हाडलें म्हणून येताले न्ही. कोरोनाच्या टायमार इसारूंक वचोन बाटली येनाका तुजें, काले चॉकलेट येनाका, तूं थंयच राव, हिंकूच येनाका म्हणून कळ्ळें गे. आनी कांय तरी म्हणी ताका कांय इल्लेशें आसा, तुवें क्वॉरंटायनार रावचें म्हूण सांगलें जाल्यार घरची म्हणटालीं येनाका साईबा म्हूण. ताका एका सपरेट कुडांत रावयतालीं आनी सकाळीं 2-12 तेंच्या तट्ट्यान 2 बागलाची डायरेक्ट घेताली वश्यो. असली परिस्थिती पळया. म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी बचाव जायचे. आनी पळया म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो, त्या कोरोना पिडे वळख जाल्ल्या मनशांक थोड्यांक धरन पेट्याक धरले बरी जाळ उडोवन धरलां, थोड्यांक जाळ उडोवन, थोड्यांक अशें धरन इंजेक्शन दपन धरन अँबुलन्सार घाल वचून आयसीयूंत उडयलां. आनी त्या नर्सांकी बे तांकां येता कोणा म्हूण डाक्टरांकी बे पयस तो इंजेक्शन उडयताले गे, गोरवां दिल्ले बरी इंजेक्शनां. मात्र न्ही तांकां ताण लागल्या उदक दिनातले आनी तांकां 1 नंबर 2 जाल्यार सोडनातले. त्या आयसीयूंतूच सोडटाले, आयसीयूंतूच त्या बेड्डार तांदून तूं 2 2 पुरा कर न म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो.
त्या भिरांतीन तो येतलो मोबायल ना कुटुंबाची ना भेट ना कांय ना हांव फाटी येता की ना गी आनी ह्या भिरांतीन ताचे सायडीन आसले मेले भियान मेले आनी हें पळोवन थंय पुक्का बरो आसलो मनीस मरता म्हणून सो ना तो तोय वाडच्या अर्दे लोक भिरांतीन मेलो भिरांतीन अर्द लोक ह्या टीव्हीच्या मारेकार कोरोना म्हणून भिरांतीन काडलेला गा टीव्हीच्यांनी जायत्या जाणांनी कित्याक आतां कोरोना ना गी आसा कोण कॅर करता कोणी कॅर करना कोणी बी येना हे बेस्टॉन आस्पत्रीन बेस्टॉन काडले न्यूसांती बेस्टॉन काडले आनी हेणे तेणें सगळ्यांनी बेस्टॉन अंत काडल्यात हेणे JCBन कोणचें पुरचें दाखोवचें आनी ते मास्क घालून चंद्रालोका गेल्ले बरी घालून मरण करचें हा हांवें तशें केलां मरण हांवें काडून उडयलें तें हांव अशेंच मन केलें हांवें पूण जाल्यार ही सोडनात पंचायतीचे बरे रावतात अदो दाखಬೇಕು म्हणून पण असली गरज म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो आनी पळया ते कोरोना पिडे वळख जाल्ल्यांक तांच्या आठावेटे गोत्ता आसात एक शब्द बायले लागीं एक शब्द भुरग्या लागीं उलोवंक जायनासतना खरगोन थंयसर आपलो निमाणो स्वास सोडलेले कितले जाण आसात म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो कितले जाण आसात तांचे आठावेटे अजुनूय तांकां ते थंड जावनात कोण ना थंड जावना सर्गीच्या राजान ते आसा जावंक पुरो पूण म्हज्या बायले लागीं म्हज्या भुरग्या लागीं म्हज्या घोवा लागीं म्हज्या भुरग्या लागीं कुटुंबादार उलोवंकचे एक शब्द उलोवचे मेळोना न्ही म्हणून थोड्यांक मोड्या पर्यंत दिवना तुजो कुटुंबा सांदो मेला म्हण डायरेक्ट फोन कर सांगलां पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असली परिस्थिती एक खोड लागलेल्या मनशाक आसली जर तर एक खोड लागलो मनीस घरा आसा जाल्यार ताचें खोड तें वय की न्ही गे म्हणून ह्या जागांक दाखोवंक आसलें ह्या जागांक आनी ह्या जागांनी वेरीफाय करना तुका खोड म्हूण ताणें डिक्लेअर केलें जाल्यार तुका घरांतलो भायर समाजांतलो भायर हातांत एक तट्टें एक बेत आनी एक कांपीण कित्याक तूं आयलो म्हणून आयस्केंड येता पळय कण आयस्केंड येयली म्हूण कळटा आमकां न्ही मासली येतना पेंगो जातना मासली येयली म्हूण वो कोडकार टना जातना कोडकार आयलो म्हूण लोक पुरो धांवतालो आमी ल्हान आसतना एस्केंडी सुद्दां कण आमी धांवताले एस्केंडीच्या लागीं न्ही पेंगो जातना आमचे बायल मनशां दादले मनीस धांवतात खंय गाडये लागीं मासली इंचिन म्हणटा सायब रे मीन म्हणून तांचे सांगता माजरां पेटे पुरो येता भोर्ण पेंगो केल्यार जावलो पूण हांगासर कोडकारांक कण जातना कोडकार आयलो पणंदे पार धांव म्हणून धांव आतां ते तट्टें कित्याक खंय गेल्यार कोणें खाय घालें जाल्यार तें खावंक एक तट्टें आनी एक बेत कित्याक सुण्यांक गाय लावूंक येतात गायांक घास मारता सुणी देखून धांवणोवच्याक एक बेत एक मनीस घरांतलो भायर पडलो जाल्यार ताका समाजीन ती भायर घालताले तो शोशीत जाल्लो मनीस ताच्या मोथींत ताच्या काळजांत कितली बेजाराय कितले कश्ट आसनाकात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो कितले आसनाकात आनी ह्या परिगतेन तो आसतना पळया आज जेजू थंयसर सामारिया आनी गलिलेच्या प्रांतांत वताना 10 जाण खोडकार समाजीक रितीन बहिष्कार घाल्ले कुटुंबांत बहिष्कार घाल्ले मनीस थंयसर आयले आनी जेजू लागीं जेजू मेस्त्री आमची काकुळकर बिरमत पाव म्हण रड लागले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया जेजू मदर तेरेजा बरी व्हरतो खणवळो व्हरतो दयाळ कितें म्हणटा तांकां सगळ्यांक गूण करताना म्हणटा तुमी तुमच्या ह्या जागांक दाखया आनी ते गेले वेताना तांची कात सगळी नितळ जाली ते सगळे बरे जाले पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या उपरांत कितें घडलें एकलो मात्र फाटी आयलो एकलो मात तोय त्या गांवसोनी परकी परदेशी एकलो कोण गी परकी मनीस परगांवी मनीस तो फाटी आयलो आनी जेजूक ताणें अर्गां दिली जेजूक सरपण नमस्कार केलो जेजूच्या नांवाची स्तुती केली नोजून येवंक नात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पण हेच्या पयल्या वचपाक आमी गेले जाल्यार पळया आराम असो राय तसो सेनाधिपती नामान आनी वो राय ह्या नामानाक गौरवान लेखतालो कित्याक ताचे उदेशी सर्वेस्परान लोकांक जायतें दिल्लें तो एक वीर मनीस पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्ट जातालो आरामगारांनी एक पावटी इस्रायलाचे दाड घालून तेंचे एके ल्हान चलयेक धरून हाडली आरामगारांनी इस्रायलाचे दाड घालून तेंचे एका ल्हान स्त्रियेक तांणी धरून हाडली आनी ती
नामानाच्या बायलेची साखरण जाली. ती नामानाच्या बायलेची साखरण जाली. तिने आपल्या धनीनेक म्हणजे नामानाच्या बायलेक सांगलें, म्हजो धनी सामारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो जाल्यार, इस्रायलांत एक प्रवादी आसलो, बळवंत प्रवादी इस्रायलांत, ताचें नांव एलिशा प्रवादी. जर तर म्हजो धनी सामारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड बरें करतो आसलो. पळया, इस्रायलाची एक साखरण नामानाच्या बायलेची सेवा करतली. ती नामानाच्या बायले लागीं म्हणटा, म्हजो धनी सामारियाक वचून थंयसर असलेल्या देवाच्या मनशा प्रवाद्याक एलिशाक मेळ्ळो जाल्यार ताचें कोड बरें करतो आसलो. नामानान वचून आपल्या धनयाक सांगलें, रायाक सांगलें, इस्रायलांतली चली अशें म्हणटा. आरामाच्या रायान जाप दिली, तर वच, हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दितां. नामान भायर सरलो. ताणें आपणा सवें 10 रुपयाची तालेंतां, 6,000 शेकेलां, म्हळ्यार 6,000 शेकेलां भांगार आनी 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणें इस्रायलाच्या रायाक आपणें हाडलेलें पत्र दिलें, तातूंत अशें बरयलेलें आसलें. समायिका, इस्रायलाच्या रायाक नामानान पत्र दिलें, तातूंत अशें बरयलेलें आसलें, ह्या पत्रा सवें हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या कोडाच्या पिडेंतलो बरें करचे खातीर तुजेशी धाडटां. इस्रायलाच्या रायान पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देवे. इस्रायलाच्या रायान म्हळें, मरण वा जिवीत दिवं हांव कितें देवे. कोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो कशें म्हजे कडेन झगडें करूंक म्हणी आलोचन करता की कितें? वचून तुमी पळया, वचून तुमी चिंतून पळया म्हणून राय चिंता. पळया, रायाक ती सकत नातली, गूण करची आसा. पूण एलिशा प्रवाद्याक ती सकत आसा म्हणून राय नेना. अशें इस्रायलाच्या रायानी आपली मुस्तायकी पिंजली म्हणून एलिशा प्रवाद्यान आयकलें आनी तो सीदा रायाक ताणें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो तुजेशी येवं आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो तुजेशी येवं, इस्रायलांत कोण गूण करतलो प्रवादी आसा म्हूण ताका कळटलें. तूं तुजी मुस्तायकी पिंजी नाका. नामान आपल्या घोड्या आनी रथा सवय आयलो आनी एलिशाच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, एलिशान ताका सांगलें, वस आनी जॉर्दान न्हंयत 7 पटी बुड. वस जॉर्दान न्हंयत 7 पटी बुड आनी तूं नितळ जातलोय. नामानाक हें आयकून भिरंकूळ रागयलो आनी तो थंयसो गेलो आनी ताणें म्हळें, तूं म्हाका मेळोंक भायर सरतलो, हांगा उबो रावन सर्वेस्पर आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो, पिडा लागले सुवातेर म्हजे हात बोंडयतलो आनी अशें कोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. तूं भायर येतलोय, म्हाका आपडतलोय, म्हज्या पिडा आशिल्ल्या जाग्यार आपडतलोय, तुजे हात बोंडयतलोय, देवाक उलो मारतलोय, देवाच्या नांवांनी पिडेक तूं फरमयतलोय म्हूण हांवें चिंतलें. दमास्काच्यो न्हंयो आबानान आनी फारबार इस्रायलाच्या सगळ्या उदका प्रास चड बऱ्यो न्हंयो न्हय गी, तातूंत न्हांवन हांवें नितळ जावी येत न्ही. अशें तो रागान पेटलो. जॉर्दानाच्याच उदकान कित्याक न्हाय जाय? आबाना आनी फारपार असल्यो दमास्काच्यो न्हंयो आसात, तातूंत हांवें नांव नितळ जायना जोगी म्हूण रागान घोड्यार बसून चलता फाटी. आनी रथार बसून फाटी वता आसतना ताचे सेवक म्हणटात, आमी कित्याक आयिल्ले हांगासर? आमी आयिल्ले कित्याक? बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास खंयचे कश्टाचें काम दिलां? वचून 7 पटी उदकान बुड म्हळ्यार मात्र जॉर्दान न्हंयत, दुसरें कांय म्हणूं ना. आमी आयिल्लें काल्यार ताचें उतर आयकूंक आयिल्लें हांव. देखून ताका कितें सांगता तुवें केल्यार बरें. आनी तूं जर तर ताच्या की चड कश्टाचें काम तुका ताणें दिल्लें जाल्यार तूं करता नासतना रावतोय गी.
आता नामानाक समजता नामान पाटी येता आनी जॉर्दान न्हंयेंत 7 पटी बुडता आनी 7 पटी बुडता बुडता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताचें कोड इतलें नितळ जाता ताची खात भुरग्याच्या खाती बरी पवित्र बरी जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तो संतोषपुरी जाता संतोषपुरी जावन तो पाटी येता फाटी येवन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया फाटी येवन कितें म्हणटा फाटी येवन पळया तो म्हणटा सगळ्या पृथ्वेर इस्रायलांत शिवाय एर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा सगळ्या पृथ्वेर इस्रायलान सोडल्यार दुसरे खंय देव ना म्हूण हांव जाणा दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्विकार कर म्हणून तो काणी करपिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक होगलाप दिता देवाक वर्णिता आनी अशें एलिशान सांगलें हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सोपत हांव कांयच स्विकार करचो ना देवान तुजे तें दया दाखयल्या देवाची स्तुती कर देवाक आराधन कर ह्या देवाच्या नांवाची स्तुती कर म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो भोव अपुर्ब्याचें गणितें पळया आज देवातून आमकां मस्त बरेंपण मेळटा पूण आमी कितें करता आमी विसरता घडयेन विसरता कार्य जालें वयस मेळ्ळो मेलो म्हणलें चिंता भलायकी मेळ्ळी ताचे उपरांत खबर उरतना एका चल्याक सेरीक जायची आसली ताणें 9 नोवेनां केलीं उपरांत परतून 9 नोवेनां केलीं आनी अशें निरंतर तो नोवेनां घेतालो सेरीक जाली बरी चली मेळ्ळी सेरीक जाली काजार जालें उपरांत तो नोवेनां की ना इगर्जेक ना मिसाकी ना जालें काही थोड्याने म्हणचे आसा म्हज्या व्यक्तीची म्हज्या कुटुंबाच्या सैन्याची म्हज्या इश्टाची पिडा गूण जायचे हांव नोवेन करता रितीर करता पिडा गूण जाली मागीर बंद आमच्या बोरवेलां उदक मेळचें देखून हांव मीस करता नोवेन करता रितीर करता बोरवेलां उदक मेळ्ळें मीस बंद रितीर बंद असले चिंता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा निरंतर सुकाळी आनी आकाळी सकाळी आनी सांजेर निरंतर देवाची स्तुती तुज्या तोंडांतल्यान येवंक जाय देवाक अर्गां तुवें फटोवंक जाय तुज्या खातीर अनेकले अर्गां दिवचे न्ही खुद्द सकाळी उठतना देवा अर्गां दी चलतना अर्गां दी बसतना अर्गां दी उठतना अर्गां दी न्हिदोंक वतना अर्गां दी न्हिदल्या वेळार अर्गां दी निरंतर तुजी स्तुती अर्गां आसूं दी देवा लागीं कित्याक म्हळ्यार हर एक घडी हर एक गांठो हर एक वेळ सर्वेस्पोर तुजें रक्षण करता तुजी सेवा करता तुका राखून व्हरता तुका भलायकी दिता तुजें संरक्षण करता कित्याक देव राखणदार जेजू आमचो स्वामी तो आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखयता आमच्या फाटल्यान आमचें संरक्षण करता आमच्या बगलेर आमकां सांगात दिता आमचे भितर रावन आमकां बळ भलायकी संतोश समाधान दिता आनी वयर रावन निरंतर आशिर्वाद दिता हे देवाची आमी स्तुती करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून एक घडी बरो आमी दोळे धांबया आमी खंयसर आसा देवाची स्तुती निरंतर काळजांतून आमी करता देवान केले उपकार आमी आठयता जर तर आमी देवान केले उपकार आठयना पेल्यान केलें बरेंपण वळखून घेना खंडीत जावन आमी देवातून पयस आसा देव म्हणटा ह्या एका परग्यावा शिवाय उरले कोणूच देवाक उपकार आठयतले नांद गायी म्हणून देव सुरसुरतलो समी सुरसुरतलो तो म्हजें थंय तुजें थंय तशें जायना जावच्याक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळा मागया आमेन उबी रव्यांतरी एका देवा त्या आसलो आमचो भावार तूं सरियान सगळीं संगता वडा तळ्यान एकाच देवा सतमंता सर्वद्वेदार बापतो सर्गांनी भितर मिसो दिसत्या दिसत्या वस्तू असणार नेका समिया जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवा सेकलो स्फूर्तो देवातोन देव उजवाडातोन उजवाड करे देवातोन पिसल्लो करू दे तो देवातोन चल मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमच्या मनशां बसोत आनी आमच्या सोडोण्या बसोत सरकारांतोन तो देवलो आनी पवित्र आत्मे वरवीं ओंकार मेळची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस चलो आनी आमच्या बसोत पंचविला घाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सरकार सोडला आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जिवता तो बापानी पुता तो निपसला बारप्पा आनी पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो
एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतावर स्थापलेले सभेक सत्मानता पथकाच्या पक्षाने एक पवित्र स्नाना समोर मानता आणि मेल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणात आणि सस्ताच्या जीविता विश्वास रावता आमेन. यस विश्वासाने यस भावातान यस पत्नीन त्रिकदेवते असलेल्या आमच्या सर्व बरोवशान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पायंतळा समर्पिया. सर्गींच्या बापा पापासाहेब गवळी बाप याजक आनी सर्व धर्मिकांनी तांच्या जिवितान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान केल्लें बरेपण वळखून घेवन तेंच बरेपण आपले ताबेन आसच्या भावार्थ्यांक पाठोवची कृपा लाभय म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी आपणाक मेळिल्ली जबाबदारी एक वर्तो सेवेचो अवकाश म्हूण समजून समाजाचे उदारगते पासत वावरून समाजेन शांती समाधान विस्तारवचे दूत जावंक तांकां कृपा दी म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी आमच्या भावार्थाची सता गुंडायेन समजून घेवन ती सता आपल्या जिवितांत जिवन एक भावार्थी फुडार बांदून हाडूंक तांकां तुज्या जनवायेन आनी सक्तेन नेटय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. कुटुंबांत आसचे सांदे देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणे म्हूण मानून घेवन तांचे थंय उपकारी मनाचे जावन तांचे सांगाता माया मोगान जिवन एक भावार्थी कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितान केल्लें बरेपण नियाळून सदांच उपकारी मनान जियोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सगसांव आमकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. एकडी पुरो आमी दोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. दैते बरेपण पेल्यांनी आमच्या खातीर केल्लें आसा. दैते बरेपण सुमयांनी आमच्या जिवितांत केल्लें आसा. एकडी बोरमोहनपणी ताका मेहरगां दिव्या. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या मुखार उसारली आमची मागणी तेन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव. दैते बरेपण तूं आमच्या जिवितांत करून सासाय. हे बरेपण वळखून तुजी निरंतर स्तुती करूंक तुका अर्घां दिवंक आनी तुज्या नांवाची महिमा गावंक आमकां सदांच फोव कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पुण्या वैना संगी बापा आमकांच भेटून दिता. नावावो तरी दयेन आमकां ओपन दी म्हूण परता. पुण्या वैना संगी बापा आमकांच भेटून दिता. नावावो तरी दयेन आमकां ओपन दी म्हूण परता. स्वीकार कर दयेन ये बापा घाल आमचेर तुजें बेसा. दैवीक कृपेन तूं भर आमकां घे तुज्या गोपाल आमकां. स्वीकार कर दयेन ये बापा घाल आमचेर तुजें बेसा. दैवीक कृपेन तूं भर आमकां घे तुज्या गोपाल आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेता देव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. ये तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी दवरता ती देणी आनी मागणी तूं दयेन मानून घे. ताचे उद्देश आमकां सर्गींच्या आनंदा पावय. ही आमी मागता तुज्या अपुरबायाच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तीस आणि आमच्या फैर्यासो पातके मनशाची दया करून ताणे अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साच्या मरण सोसून सस्नाच्या मरणांत आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उर सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उर सर्गी तुका जय जय उर सर्गी तुका जय जय पवित्र घडी आमी संभ्रम भाव भयणीनो उडो आनी वायन आसलें जेजूचे मासारे रगसन बदलची भोव पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता सुमेन आमच्या जिवितान केल्या सर बरेपणाक उपकार आठोवचें काल तें काळीज आमचें तें रोस म्हणून विशेष करून जेजूचे कुडी रक्त लागी मागया बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर्गी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचार आनी उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचें रगत पदकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबडताचो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड रगत सवतेल्या मासमेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळे संवसारांत विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी लिओ आमचो पप्पा पिटर पोलमचो गोळी बापा आनी सगळी आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती दंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सुपती भाग्यवंत जुजय भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व घडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या आस्वाद आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आचना मतीन दवन देवान केले उपकार सदांच आमी वर्णवंक आनी देवाची स्तुती करूंक देवाक उपकार आठोवंक जाय आसचें बरें मन आमचें तें रस देवा म्हणून सोमेन सगळेल्या मागण्या मुखार सर्गींच्या बापा उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें राज समकय तुजे कुशी श्रीकार जाता तशी संवसारांत सांग आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेल्या आमचिता
तशें आमची बदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडिशणांतली आमकां निवार देखून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकां ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जे त्याने रासवर चलयताय ससनाच्या ससना समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय आयज सचिवंत देवाची शिडी मसमेस्ताच्या मोगान बरो मनीस हे संवसार येयली शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी कृष्णा प्रीत मोगाचा राव तू काळजान मोच्या प्रार्थुया महिमेवंत देवा आमच्या भू मोगाळ बापा जेजूच्या मोली कुडी रक्ताच्या जेवणात तूं आमकां बसताय ह्या विचित्र ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णेन ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची वळखा हसिता तुका मोरये वनिता तुका राणी हसिता वनिता मोरये सदा तुझे नाव मोगाचें न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान
आमी संतोशान स्वीकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणशिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी